म्हापशा हायवेर गिरी एक्सिडेंटान 3 जाणांक मार लागला। गाडी आनी ट्रकाचो एक्सिडेंट। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ट्रकाचो एक्सेल तुटून एक्सिडेंट जाला। मंगळारा दनपारची ही गजाल। एक्सिडेंटान हायवेर बरोच वेळ ट्रॅफिक जाम जालो। पुलिसांनी येवन रस्तो क्लियर केलो। जखमी जाल्ल्या 3गांकूय मेडिकलान व्हेल्यात। कोताल्लीच्या शेतकारांक सांग्यार IIT आयिल्ली नाका। तांणी प्रकल्पा आड आवाज काडूंक सुरवात केला। जमीन कशीच दिवचे ना म्हूण थळावे एक जाल्यात। शेतकारांक शेतां करूंक हातभार लावपाचो सोडून डेव्हलपमेंटाच्या नांवान सरकार शेत जमनी लाटूंक फुडें सरला म्हूण लोकांनी बोळ मारूंक सुरू केला। आमगे ते शेत आहा ते शेत आमगे मोदी हान सोर भोवतणी आमगे दोंगर आसा। दोंगर जो आहा तो गव्हर्मेंट प्लेस आहा तो आमी झाडांनी काजूनी माडांनी न्हेसयलो आहा। ते गव्हर्मेंट सांगता कमुलता दी झाडां पेडां घाल म्हणून ते एक्चुअली वयले आमी उत्पन्न केले आसता। आनी आमचे झाडां वयल्यान दोंगरा वयल्यान आमगे जे शेतां जोर आहा ते जोऱ्या वयल्यान फर्स्ट आमी शेतां रोप घालता तयार करता। आनी जे जमनी आमी शेत रोयता ते दोन पिके काडटा, एकूच पीक काडना। गव्हर्मेंटाची येवन इन्क्वायरी करची, दोन पिकां आमी रोयताय आनी हेज्याकूय सोड आमी चड रोवपाक शकतात। जरी आमकां गव्हर्मेंटान फेसिलिटी दिलो जाल्यार गव्हर्मेंट आमगे एक फेसिलिटी दिवपाक सोदना। वयल्या शेतकारागे जमीन आपणागे करूंक सोदता। जरी शेतकारां जमीन तांची दिवची, तांकां विचार करचो तेंचो एक पिळगे ते शेत जाये। सरकार एक वटच्यान म्हणटा पाडांक जमनी आहा त्यो तुमी सगळे रोवपाची म्हणटा, तांकां फेसिलिटीज दिता, तांकां स्कीम काडटा आनी एक वटच्यान सरकार काडटा आनी ज्यो कल्टिवेट जमीन आसा त्यो काडटा आनी कन्स्ट्रक्शना यूज करपाक सोदता। म्हळ्यार IIT प्रोजेक्टा अशें आनी खंयचे प्रोजेक्टा यूज करता। सरकारान पयलीं आपली स्टँड क्लियर करचो। जर तर ह्यो जमड्यो ज्या जाग्यार कल्टिवेशन जाता, ज्या जाग्यार ग्रिनरी आसा, आतां हेजे वयत थंय आमची ग्रिनरीचेर उलयतात, झाडां मारपा येना, सगळे एनवायरमेंटाचेर पोल्युशनाचेर उलयतात। जरी तरी ग्रिनर तर काबार जाली जाल्यार पोल्युशनाचे हे सगळे जे पळय कितें एनवायरमेंट कितें आहा ताका प्रॉब्लेम क्रिएट जातले। आमदार प्रसाद गांवकार विशय तडीक लायता म्हूण सांगता खरो, मात अजून तरी कांयच जाल्लें ना। जेन्ना IIT प्रोजेक्ट येता म्हूण कळ्ळें तेन्ना आमी आमदारा वयले गेल्ले आनी आमदाराक आमी मिटींगूय अरेंज केल्ली। हय, प्रसाद गांवकारा वयले गेल्ले तेन्ना आमदार येवंक ना। दुसरी मिटींग येता आयलो आनी तेणें सांगलें आमकां एक एक्शुरन्स दिलें की आपल्याक थोडो वेळ दिया, मार्च पर्यंत आपल्या थोडी स्टडी करपा जाय। उपरांत आपण दोनूय मामलेदार सांग्या आनी केपें मामलेदार तशेंच डेप्युटी कलेक्टर सारको कलेक्टराक येवन मिटींग करतलो म्हूण सांगलें शेतकारांक फार्मर्साक। ती तेणें दिल्ले एक्शुरन्स तो फेल गेलो आनी पयर ताणें जुन्याच्या म्हयन्यान एक पेपराचेर प्रेस घेतला आनी दिलें 10,000 जमीन आपण डिमार्केट करता म्हणून। 10 लाख जमीन डिमार्केट करता म्हणून लागलो आमी। तरी आसतना आमकां दिल्ले एक्शुरन्स तो फेल गेलो। IITक दिल्या ते जमनीचे सुवातेर 3 झरे आनी एक कालवो आसा। कितलींशींच झाडां आसात। झाडां साल्वार करूंक खंय चिपको आंदोलनाची तयारी चल्ल्या। आनी हे एरियान 3 नॅचरल स्प्रिंग्स आसा आनी सायडीन इरिगेशन कनाल पास जाता। आतां सरकार म्हणटा लोक ते रोयना जमीन ती पाडंग आसा म्हणटा। पाडंग उरली 2 कारणांक लागून। पयलें कारण म्हणल्यार ते उदक येता पूण ते उदक त्या शेतकाराक पावना रोवपाक। दुसरें म्हणल्यार थंय गोरवां येता आनी ते सगळें पीक खाता। सो गोरवान सरकारान सांगलेलें की आपूण फेन्सिंग दितलो, सो तें दिवना। सो हाका लागून ते जमीन पाडंग उरल्या। सो सरकारान म्हणची न्ही की ती जमीन पाडंग म्हणून आमी हांगा IIT बांदपाक प्रयत्न करता म्हणून। आनी देर आर अरावंड लॅक्स ऑफ ट्रीज दे थीक कवर। सो अरावंड लॅक्स ऑफ ट्रीज वील बी कट। सो म्हाका दिसता आमचे शेतकारांनी चिपको मुवमेंट स्टार्ट करचो पडटलो। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक। कुर्टी खांडेपारची पंचायत आता BJP आनी काँग्रेस सपोर्टेड गोवा फॉरवर्डाची। गोवा फॉरवर्डाच्या उमेदवारांक BJP आनी काँग्रेस पंचान तेको दिवन सरपंच केलो। पंचायतीच्या सगळ्या 11 वॉर्डांनी उदरगतीची सारकी कामां जातली। भेदभाव जावचो ना म्हूण गोवा फॉरवर्डवाले सांगतात। 11 पंचांतल्या 6 पंचांनी गोवा फॉरवर्डाच्या सांतानाक कुर्टे खांडेपारचो सरपंच केलो। सांतान फर्नांडिसाक तेको दिल्ले पंचां मदीं BJP आनी काँग्रेसीचो एक पंच आसा म्हूण ते पंचायत BJP काँग्रेस सपोर्टेड गोवा फॉरवर्डाची म्हणूं येता। आज ही पंचायत जी हांगा घडयल्यात भारतीय जनता पार्टीचे नेते बाब संदीप खांडेपारकर तांची घरकान्न पयलीं सरपंच आशिल्ली ते आतां हँडओवर करपा खातीर जे तांचे एग्रीमेंट आशिल्ले त्या प्रमाणे बाब संतोष सातान जाल्लो आसा ती कामां जातली। तातूंत स्थानीक आमदाराचोय भाग आसतलो कारण स्थानीक आमदार म्हळ्यार तो एक आदलो मुखेलमंत्री बरो एक सिनियर लिडर। ताणें फाटीं फुडें चिंतलें ना। ताजो एक बाब दादी हांगा आसा ताणें आमकां तेंको दिल्लो आसा हे पंचायत घडोवपाक। ही पंचायत गोवा फॉरवर्ड भारतीय जनता पक्ष तसोच अपक्ष जे निवडून आयिल्ले आसात आमदाराच्या सपोर्टान आनी सगळ्यांचे मेळून आमी केल्ली आसा। पूण आतां रिजल्ट जालो, राजकारण सोंपलें। 11च्या 11 मेंबरांक घेवन आतां आमी मुखार वतले। आनी तशेंच सगळ्यांच्या सहकार्यान जशें दुर्गादासान सांगलां विजय बाबाच्या
स्थानिक आमदाराच्या आणि सरकाराच्या पाठिंब्यान गांवचो जितलो डेव्हलपमेंट जाता तो करप. ग्रामपंचायत म्हणजे ग्रामस्थांची पंचायत एक्च्युअली लोकांक विश्वासान घेवन तशेंच सरकाराच्या पाठिंब्यान ही पंचायत फुडें चलतली इतली आमकां खात्री आसा. कुट्टी खांडेपार पंचायतीची सरपंच म्हणून जबाबदारी हे म्हजेर सोंपयलेली आसा. म्हणजे बाकीचे पंच वांगडी जे म्हणजे कॅनला बरोबर रावले तेंचे हांव पयलीं देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच बाकीचे पंचांक देव बरें करूं म्हणटा. तेंचो सपोर्ट सदांच आसतलो अशें हांव गृहीत धरतां. ह्या पंचायतीचो डेव्हलपमेंट करतना सगळ्यांक बरोबर घेवन सगळे पंचांक सगळे वार्डाक बरोबर इक्वल डेव्हलपमेंट करपाक म्हजो प्रयत्न आसतलो. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.